माझे फक्त एकच सरकाराक किंवा म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट, कामगारांचो पगार तुम्ही दवरू नका, कित्याक कामगार मेहनत करता, घाण आमचे वर्कर लेबर घाम घालता, घाण भरता, कळ्ळें की ना. पूण अशा लेबरांक किंवा कामगारांक पगारापासून वंचित करपाचें न्हू. तुम्ही कितेंय बाकी ग्रिव्हन्सीस तेंचे मागीर दियात, पण फर्स्ट म्हणटा तेका पेमेंट दियात. असो माझे म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट, चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर सगळ्यांक हे माझे रिक्वेस्ट की तांकां पगार पयलो तरी दियात. आता हांव CO, चेअरपर्सन आणि चीफ ऑफिसर आणि व्हाईस चेअरपर्सन तेंचे मिटींग तेंच्या वचून मेळ्ळा. हांव तेंची जॉयंट मिटींग जाल्या. तेंच्या कडेन हांव रिक्वेस्ट केला की कामगारांची दिवाळी लागीं येयल्या, अशा टायमार तांकां पगार दियात. तर CO आणि CPनी म्हाका अशें सांगलां की बाबा रे रिकवरी जायना आनी म्युन्सिपाल्टी कडेन सफिशंट फंड पगार दिवपाक ना. 60 लाख रुपया फक्त आपल्या कडेन आसा. त्याच्यासून आमी ताका बोनस दिता, डेली वेज तेंचो युनिफॉर्माचे पयशे दिता आनी बारीक कितें तेंची बिलां दिता. डेली वेजीस वर्कर आहा पळय तांकां सॅलरी घालता, कारण तेंची आमकां गरज आसा, कित्याक डेली काम आसता तेंचें. आनी पेन्शनकारांची पेन्शन घालता म्हणून इतलें म्हाका तेणी फक्त सांगलां. म्युन्सिपाल्टी वर्कर्सांक बोनस दिवपाचो ठरयला. त्या प्रमाणे डेली वेजीस वर्कर आहा तांकां पेमेंट घालता आनी जे रिटायर जाल्ले आहा तांकां तेंचे पेन्शनीचे क्लियर करतले आनी प्लस तांकां युनिफॉर्म तेंचो अलावन्स दिवपाचो ठरयला. पेमेंट लेट जाला खरो आहा, आमकां ते DA अलावन्स येवपाचें आहा, तशेंच सॅलरी ग्रांट मेळपाचो आनी आमचे ते लास्ट 2 हेचे इन्स्टॉलमेंट मेळपाचे आहा. ते येयले काय आमी तांकां पेमेंट दिवन क्लियर करतले. पेमेंट लेट म्हटल्यार आमकां ते थोडे लिगल एस्पेक्टाक लागून रिकवरी सारकी जायना म्युन्सिपाल्टी, ताका लागून मातसो लेट जाला. सॅलरी गांवतली पूण ती फाल्यां मेळोंक जाय अशें खूब जाणांची अपेक्षा. सो हांव मागता हे खंय तरी सरकारा कडेन बोनस मागीर दिया, पूण सद्या तरी सॅलरी दिवची आनी हे बाबा हे कोण आमचे एम्प्लॉय जे काम करता तांकां खंय तरी आदार जातलो आनी दिवाळी आपली साजरी करपाचो एक सपोर्ट मेळटलो. तशें बाळ गोपाळ भुरगीं आसता घरान तांकांय खंय तरी उमेद येतली, नवे कपडे सगळ्यांक उमेद आसता. सो इतलेच हांव रिक्वेस्ट करता की हेंचो बेगीन जाता तितले बेगीन फाल्यां सांज मेरेन तरी हांकां पेमेंट रिलीज करचो, इतलीच म्हाजी